Prokasovnni मेंढरो सातवो शिक्को फोडटा. Ch.8 मेंढ्यान सातवो शिक्को फोडलो तेन्ना सुमार वद्दो तासभर सगळें गपचूप पडलें. तेन्ना देवा मुखार उबे आसतात तांच्या हातांत 7 तुत्तुऱ्यो दिल्यो म्हूण हांवें देखल्यो. आनीक एक देवदूत एक भांगराचें धुंपेल घेवन आयलो आनी वेदीशी रावलो. शिवासना मुखार आसलोले भांगराचे वेदीचेर सगळ्या भक्तांच्या मागण्या बरोबर ताका जायतो धूप दिल्लो. देवदूताच्या हातांतलो धूप उलपन ताचो परमळ भक्तांच्या प्रार्थना बरोबर देवा मुखार वयर चडलो. तेन्ना देवदूतान धुंपेल घेतलें, तातूंत वेदी वेले जळटे इंगळे घातले आनी ते पृथ्वीचेर शेवटिले. त्याच फाराक गडगड्यांचो घणघण आयकून आयलो. जोगलावणी जोगजोगलीं आनी धर्ण कांप जाली. पयल्यो 4 तुत्तुऱ्यो. मागीर देवदूत आपापल्यो तुत्तुऱ्यो घेवन त्यो वाजोवंक तयार जाले. पयल्या देवदूतान आपली तुत्तुरी वाजयली. रक्ता बरोबर करव्यांचो आनी उज्याचो पावस पृथ्वीचेर पडूंक लागलो. पृथ्वीचो 1/3 वांटो लासून गेलो, तशेंच रुखां झाडांचो 1/3 वांटो उलपलो आनी सगळी आशी लासून गेली. उपरांत दुसऱ्या देवदूतान आपली तुत्तुरी वाजयली. उज्यान लासून वेतो एक व्हडलो दोंगर कसो समुद्रांत शेवटोन पडलो. समुद्राच्या 3ऱ्या वांट्याचें रगत जालें. समुद्रांत आसलोल्या जिव्या मोनजातींचो 1/3 वांटो मेलो आनी तारवांचो 3रो वांटो फुटून गेलो. तेन्ना तिसऱ्या देवदूतान आपली तुत्तुरी वाजयली. एक व्हडलें नोकेत उज्याचें आकटें जाल्ले परी मळबार थावन कोसळून पडलें. त्या नोकेत्राचें नांव कडसाण. उदकाचो 1/3 वांटो कोडू जालो आनी कोडू जाल्लें उदक पिवन जायतो लोक मेलो. मागीर चवथ्या देवदूतान आपली तुत्तुरी वाजयली आनी सुर्याच्या एका 3ऱ्या वांट्याक मार्ग लागलो. तशेंच चंद्रिमाच्या एका 3ऱ्या वांट्याक आनी नोकेत्रांच्या एका 3ऱ्या वांट्याक असो त्या 3ऱ्या वांट्याचो परजळ पालवलो. म्हणटच दिसाच्या परजळाचो 3/3 वांटो कमी जालो. तशेंच रातीच्या परजळाचो उपरांत पळय जाल्यार उंच वाऱ्यार एक गरुड उडटालो तो हांवें देखलो. तो असो आरडटालो तो हांवें आयकलो. ते निमाणे देवदूत आपल्यो तुत्तुऱ्यो वाजयतले तेन्ना पृथ्वीर जियेतल्यांचें कोटा. देवाचें उतर